मोगार बाबा भयणीनो, साद्या काळाचो 7वो आयतार आयज आनी आज तान हो सादो काळ आमी बाबा भयणीनो सोंपयता आयज. पूण हो सादो काळ सोंपोन आयचे दिसाक, कित्याक येता त्या आयताराक तान आमी कोरेजमाचो काळ सुरू करता. म्हणटच कोरेजमाचो पयलो आयतार आमी समोरुमता, कित्याक बुधवाराक शिजेचो बुधवार आमी म्हणटा एश वेनिसडे, एंड वी बिगीन वीथ द लेंटन सिजन. म्हणटकूच येता त्या आयतार जावन आसा फर्स्ट संडे ऑफ लेंट. हाका लागून आमचो सेवाधर्म येता त्या आयताराक तान आंगावले सुद्दां आमी जांबडे घालतले. आयच्या दिसाक एक घडणेचो म्हाका उगडास येता. एका ऑफिसान एक बायल बरे तरेन वावर करताली आनी सगळे आपल्याक दिल्लो वावर बरे तरेन ती निटायर करताली. सकाळीं उठून आपल्या घरांत वावर केल्या उपरांत ती ऑफिसान येताली आनी सारके मांडावडीन सगलो वावर आपलो करताली. थिंग्स वे परफेक्ट. शी वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सेप्ट that her boss never knew what she was doing, the good that she did. आनी बरे तरेन वावर करता हें पळोवन सगळीं तिची हेर सांगाती खुशाल आसली, कित्याक तांकां ती सांबाळटाली. कितेंय जाली आपूण ती तांचो वावर तांकां करून दिताली आनी सोंपेपण तांकां ती दाखयताली. अकस्मात एका दिसाक तिका नोटीस येता, एंड यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्वीस अशें तिका नोटीस येता. आनी हे बायलेक त्या कामांतली व त्या इन्स्टिट्यूटांतली काडून उडयतात. तिका रिजन्स कितें काय म्हणून विचारल्यार दे आर पॉलिटिकल, दे आर पॅटी, दे आर मीन आनी दे आर नॉट वर्थ. म्हणजे जी कितें रेजावां ताचे विशीं दितात ती बाबा भयणीनो आयकोपाची न्हय, कित्याक ताचेर नाका आसलेलीं गाराणां घालता ताचो बॉस. तिचो घोव हें आयकून आपल्या बायलेक नोकरेंतली काडली म्हणून टोनी सोप्रानो पेर्सोना ही एक आपल्याक एटिट्यूड घेता. टोनी सोप्रानो पेर्सोना म्हणटात ती एक बाबा भयणीनो सायकोलॉजिकल डिजॉर्डर. तातूंत तो कितें करता, आपूण चिंता, आपल्या मनान चिंता. ह्या मनशाक असले केलेले जी कोण 3 जाणां त्या ऑफिसान आसलीं त्यो चाळयो सांगताली, तांचे विशीं तांचो द्वेष हांव करतलो. आय वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय देम कंप्लिटली. आय वॉन्ट टू गो एंड स्टॉर्म देयर हावस. आय वॉन्ट टू थ्रो स्टोन्स ऑन देयर ग्लास. आय वॉन्ट टू टेक अ बॅट, क्रिकेट बॅट, एंड स्मॅश देम अप. आय वॉन्ट टू टेक अ कार एंड जस्ट सी दॅट दे डाय ऑफ एन एक्सिडेंट. असलें ताच्या मनान भितरल्यान शिजता, रागाबरी तो जाता. आपूण सगलोच ह्या मनशाचो विंगास घेतलो अशें तो समजता. दिसपोटी जेन्ना ह्या मनशांक तो पळयता उदीक आनी उदीक आपूण बाबा भयणीनो सारको ह्या मनशाचो सूद घेतलो, आपूण तांचो विंगास घेतलो म्हूण आपल्या मनान तो चिंता. आनी अशें करता आसतना आपूण जो मनीस आसलेलो तो मनीस उदीक तो पास्ट जाता. ही बिकम्स वर्स देन वॉट ही वॉज, बिकॉज ही हॅज टेकन समथींग वीच ही इज नॉट. आनी आपूण हे भाशेन करता आसतना ताका दिसता जें कितें आपूण करता तें सारकें आसा. हे म्हजे दुस्मान हांकां हांव बूध शिकयतलो. आमचे मदें जायते असले करतात. आमचे मदें जायते फावटी आमी अशेंय चिंता. आमचे मदें जायते फावटी आडगां नाडगां आमी हे भाशेन करता. वी टेक टोनी सोप्रानो पेर्सोना म्हणटा पळय तशी. आनी दुसऱ्यांक कशे भाशेन मतीनूच आमी मारूंक सोदता, तांचो गोळो दामूंक सोदता. कोण तर आमकां बरो दिसना तांचे कशे तरेन वायट करतले ते आमी मनान चिंता. जायते फावटी हो मनीस आमचे मुखार येयलो म्हणटच आमचो प्रेशर चडटा, आमी सगळेच नीड जाता. आनी दॅट्स एक्झॅक्टली हो मनीस आपल्या जिवितान करतालो. बाबा भयणीनो, ताणें इतले आपल्या जिवितान चिंतले की ही चेंज्ड हिमसेल्फ कंप्लिटली टू अ डिझास्टर. बरो मनीस आसलेलो तो मनीस सारको वायट जालो. कित्याक वायट जालो? दुसऱ्यांनी ताका वायट करूंक ना. आपले भितर ताणें माडण्यो चिंतल्यो, आपले भितर वायट केलें, आपले भितर हें सगळें करून आपणाकूच तो वायट करूंक लागलो. आयचें पयलें वाचप काय बरें वाचप, लेवी शास्त्राचें वाचप. घोडयालाचे 2 कांट्या भाशेन हें वाचप आमकां सांगता. देवा आनी मनशा मदें कशे संबंद आसचे
हाचे विशीं हे वाचप आमकां सांगता. आनी मनशा मदें आपले संबंद कशे सांबाळचे हाचे विशीं हे वाचप उलयता. आनी कांय बरीं उतरां थंय मोसेसा कडच्यान देव सांगता तें आमकां मेळटा. इस्रायलाचे सगळे पोजेक वच आनी तूं सांग, तुमी पवित्र जायात, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पोर पवित्र. आय एम होली, सो यू बी होली. भाऊ भयणीनो, मनशाक पवित्रपण कितें तें देव आपूण कसो तो पयले स्वाते सांगता. म्हणटकूच तुमच्या काळजान तुज्या भावा भयणाचो द्वेष दवरूं नाका. आतां पयले स्वातेक आपल्या आनी मनशा मदें संबंद कसो आसचो. आय एम होली, सो यू बी होली. आतां मनशा आनी मनशा मदें संबंद कसो आसो तें तो सांगता. तुज्या काळजान तुज्या भावाचो द्वेष दवरिनाका. डोंट हॅव एंगर अगेन्स्ट युअर ओन ब्रदर. आनी तुज्या पेल्याक तूं शिडकाय ना तर ताचे पासत तूं तुजेर पातोक घेतलोय. सो रेप्रिमांड योर नेबर. रेप्रिमांड बिकॉज अदरवायज यू विल बी ब्लेम्ड फॉर ऑल दॅट ही डज. बाबा भयणीनो, तुज्या काशा लोकांच्या भुरग्यांचो सूत घेवं नाका. डोंट ट्राय टू टेक रिवेंज ऑन दोज हू आर युअर नेबर्स ऑर दोज हू आर युअर रिलेटिव्स. न्हय म्हूण तांचो राग धरूं नाका, पूण तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. जस्ट एज यू लव युअर सेल्फ, लव युअर नेबर. कांय बरीं उतरां बाबा भयणीनो देव मोसेसा कडच्यान लेवी शास्त्र ह्या पुस्तकांतल्यान सांगता. आनी बाबा भयणीनो, आयचे दुसरें वाचप भाग्यून पावलो कोरीतकारांक बरोवन अशें म्हणटा, तुमी जावन आसा देवाचें मंदीर. You are the temple of God. So whoever comes to destroy you, God will destroy him. जो कोण ह्या मंदिराचेर आड पातो कोत्ता ताका देव ताची सूत घेतलो. म्हणटकूच कोरीतकारांची पवित्र सभा भाव भयणीनो गर्वान भरलेली. And they were doing all sorts of things which are not good. Irreligious they had become. म्हणटकूच तांचे मदें पोजोडपण जाय तें चलतालें. आनी हाका लागून भाग्यून पावलो तांकां उगडास करता आनी म्हणटा, जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटण करीत तो तर देव ताचो नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर. यू आर दॅट टेम्पल. सो गॉड वील डिस्ट्रॉय दॅट पर्सन हू इज ट्रायंग टू डिस्ट्रॉय यू. आनी कांय बरीं उतरां म्हणटूच आपणाकूच फोसोवन घेवं नये. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार मनीस म्हूण समजत ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. इन ऑर्डर दॅट आय मे गेन अदर्स आय हॅव टू बिकम वन विथ एवरी वन. म्हजो भाव तर म्हजे द्वेश करूंक सोदता ताका बोगसूंक हांवें तयार आसूंक जाय. म्हजो भाव तर म्हजो दुस्मान म्हूण हांव जाणा ताचेशी वचून हांवें म्हजें संधान करूंक. आय हॅव टू रेकन्सायल विथ हिम. आनी बाबा भयणीनो काय बरें तो म्हणटा, जाणार मनशांची चिंतना पोलकी म्हूण सर्वेस्पोज. दोज हू थिंक दॅट दे आर वायज, गॉड नोज दॅट दे आर फुलीश. बाबा भयणीनो, एका कवीन बरे भाशेन म्हणलें, म्हजी सगळी जाणवाय कित्याक शिरी पडत जरी तर आख्या संवसारांत म्हजे समोर आसा तो लोक पिसो म्हूण हांव समजत जाल्यार. वेर इज माय विजडम इफ आय थिंक पीपल अरावंड मी आर फूल्स. खरें बाबा भयणीनो, देव जायते फावटी आमकां पिसाट म्हूण समजता, कित्याक आमी जायते फावटी देवाहून चड जाणार म्हूण समजता. आयचें शुभ वर्तमान जें मोजेसाच्या लेवी शास्त्रा प्रमाणे देवान सर्वेस्परान सांगलेलें तेंच जेजू दुसरे भाशेन सांगता. काय बरें जेजू आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत देवान आमकां शास्त्रा प्रमाणे कितें शास्त्र करूंक सांगलां, जावं आदल्या प्रवाद्या उद्देशी जावं सुमूर्ती प्रमाणे कितें करूंक लायलां तें जेजू आमकां उगडास करता. पूण हांव तुमकां सांगता, आपूण आयला कितें करूंक सांगता तें जेजू आमकां काय बरें सांगता.
पयलें तो अशें म्हणटा, आदल्या शास्त्रांत कितें आसलें, दोळ्याक दोळो दांताक दांत, an eye for an eye and a tooth for a tooth. पूण हांव तुमकां सांगता, जेजू आपूण सांगता, तुका वायट करतल्यांक तूं आडाय नाका. कोण तुजो उजवो पोलो तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. बाबा भयणीनो, आमचे मदें कोण करतलो? जेरिकोक तर एक तापोट मारलें, जेरिको दुसरो पोलो दाखयतलो ना. दाखयतलो तुमचे मदें कोणूय? एलरिका दाखयतलें, एक तापोट मारलें समज हांवें, एलरिकाचे दुसरो पोलो दाखयतलो, चॅल्सी दाखयतलें ना. वी आर नॉट रेडी. यू से, वॉट इज दिस नॉनसेन्स? हू हॅज अलाउड यू टू टच मी? आमचे रोखडेच बाबा भयणीनो भितरल्यान अहंकार, ego will come out, and that's where Jesus is saying. बरे भाशेन आमकां जेजू म्हणटा, कोण हू इज युअर एनिमी? काय बरी आमकां सांगता. पयले सुवातेर जो मनीस तुज्या पोल्यार मारूंक रेडी आसा तो तुजो दुस्मान. दुसरे तुजो पेलो कोण? कोण तुज्या आंगावलें व्हरूंक न्याय सुबेन विवाद करीत ताका तुजो जुबोय दी. रिमूव एंड गीव एवरीथींग दॅट यू हॅव. म्हाका दिसना आमचे मदें हे भाशेन करीत म्हणून. आमचे मदें आदवोगाद आसात. दे वील से, फादर, फायट फॉर युअर रायट, डोंट डू इट. येस, एक्झॅक्टली. पूण जेजू सांगता, तुजो जुबोय दी. कोणूय तुका एक कोस चलूंक बोड कर, समवन वॉन्ट्स टू वॉक विथ यू एंड इज फोर्सिंग यू टू वॉक, ताचे सवें 2 कोस, वॉक 2 miles विथ हिम. तुजे कडेन कोणूय मागीत, तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक आयत जाल्यार ताका, डोंट टर्न युअर बॅक ऑन हिम, गिव वॉट यू हॅव. बाबा कितें सांगूंक सोदता काय जेजू आमकां? दॅट मिन्स बी जेनरस टुवर्ड्स युअर एनिमीज. डोंट ट्राय टू बी रिवेंजफूल. डोंट ट्राय टू हॅव थिंग्स विच आर डीप सिटेड इन युअर हार्ट. जायते फावटी घडये आमच्या दुस्मानाक आमकां दोळ्याक दोळो जायते फावटी जाता. आदल्या कोरारान आसलो, पूण कितें केल्लें? 2 शास्त्रांनी आनी लेवितांनी आपल्याक जाय ते भाशेन बाबा भयणीनो ह्या सुमूर्तीचो दुरुपयोग केल्लो. रोमकार जुलूमशाही चलयताले, पूण हे 2 शास्त्री आनीक बाबा भयणीनो हें करूंक तांकां फोर्सान ते उदीक तांकां जबरदस्ती करताले. आनी हेंच जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, तुजो भाव तुका कितेंय मागीत उश्णें जाल्यार ताका दी. तुजे सवे 1 कोस तो चलूंक मागी जाल्यार 2 कोस तूं चल. तुजे सवे तुजे आंगावले मागले जाल्यार तुजो जुबो काडून दी. बी जनरस, बी ओपन टुवर्ड्स युअर एनिमीज. परतून एकदां जेजू सांगता, सुमूर्तीन कितें सांगलां? तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो दुवेस दवरतलो. ही नेवर सेज तुज्या दुस्मानाचो तूं राग दवरतलो अशें म्हणिना. सुमूर्तीन सांगलेलें आसा, तोंडान तोडी सांगलेलीं उतरां बाबा भयणीनो. सुमूर्तीन खंयच ना की दुस्मानाचो दुवेस करतलोय म्हणून, खंयच ना. पूण शास्त्रांनी थंयसर 2 शास्त्रांनी उतरां घातल्यात. आनी जेजू तुमकां अशें सांगता, पूण हांव तुमकां सांगता, आय एम सेईंग दीस, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. लव युअर एनिमीज. आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. प्रे फॉर दोज हू पर्सिक्यूट यू. मेनी अ टायम्स आमकां तर कोणूय दुस्मान आसा, आमी म्हणटा ताका दाखयता हांव राव. दिस इज वॉट वी डू. जेजू म्हणटा, प्रे फॉर दोज हू पर्सिक्यूट यू. तुजो दुस्मान तुका भाव भयणीनो पिडापीड दिता, गो नील डावन एंड प्रे फॉर हिम. आमचे मदें कोण करूंक तयार आसत? आमी जायते फावटी म्हणटा, फादर, आय एम रेडी टू फॉरगिव हिम बट आय कांट फॉरगेट इट. येस, surely you can't forget, but you can always pray for him, pray for her, pray for them. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो जायना, पूण आज जेजू हें आमकां करूंक आपयता. आनी तो म्हणटा, हे पोरी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. आयचो विशय, आमी सगळीं सर्गीच्या बापाचीं भुरगीं. कित्याक
आमचेर सगल्यांचेर आमी थोडी बाबा बिडनो वायट, आमी थोडी बरी, तरी पोत्यान देव आमचेर एक सारको सगल्यांचेर पावस घालता. देवान आमकां सगल्यांक एक सारको सुर्या उदेतलो दाखयला. देवान एक सारको आमकां सगल्यांक भावा भयणीनो आयचो दीस दिला. इफ गॉड कॅन बी जनरस, हू आर यू? हू एम आय टू से दॅट आय एम नॉट रेडी टू फॉरगिव्ह? गरज भावा भयणीनो आमी आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक. आनी हाका लागून तो म्हणटा, तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता. आपलो पावस प्रामाणीक तशेंच फोटकिऱ्या मनशांचेर घालता. आनी शेकीम बाबा भयणीनो जेसू आमकां म्हणटा, इफ यू लव ओनली दोज हू लव यू. आतां हांवें तर विचारलें तुमचे मदें जाल्यार म्हणटलीं हांगासर लुड्डीन आनी आंतोनेत म्हणटलें, फादर आमी दोगांय एकामेकाचो मोग करतात, फकत आमी तांचो मोग करतात, म्हजी आसा तांचोच मोग केलो, कसलो फायदो? जेसू म्हणटा तुमचे भाशेन तुमी तुमच्याच जी कोण आसा तांचोच मोग करीत जाल्यार कसली मोजरी? वॉट वील यू प्रॉफीट? तुमचे भाशेन दोन वसूलदारूय तेंच करतात. इवन द फॅरिसीज डू द सेम. Even those who are cynical about God, they also do the same. Even those who do not believe in God, they also do the same. Ami Baba Boindo on Babart, even those who don't believe in God love their neighbor or love only those who love them. जेसू काय बरी उतरां म्हणटा, तुज्या दुस्मानाचो तुवें ओदीक मोग करचो. आनी अशें तूं करता तेन्ना तुजो सर्गीचो बाप सुपून दॅट युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट अँड दॅट ही वॉन्ट्स यू टू बी परफेक्ट. दॅट्स वॉट गॉड वॉन्ट्स यू टू बिकम. बाबू आयचे दिसा आमकां विचार करुया, विच आर दोज ग्रे एरियाज इन आवर लायफ. खंयच्यो त्यो आमच्या जिवितान ज्यो ज्यो सुवातो आमी दवरल्या सांबाळून आमच्या काळजांत, खंयच्यो खंयच्यो कोणाचो आमी राग दवरून आसांव गाय. आमच्या जिवितान कोणाचो आमी टोनी सोप्रानो भाशेन पेर्सोना घेवन आसांव गाय. जिवितान नियाळटा, आतां हांव विंगास घेतलो, आतां हांव दाखयता, हाका हांव काडटलो राग, हाका हांव शिकयता बुद्ध. विच आर दोज ग्रे एरियाज द लॉर्ड इज आस्किंग अस टुडे? आमी तर असलें मन घेवन आसांव जाल्यार लेट अस आस्क द लॉर्ड टू गिव अस एनलायटनमेंट that we may be able to forgive, that we may reach out to those who are our enemies, that we may pray for them. उसलीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया.